तुमकां सगळ्यांक येवकार गोंयभर भायल्यान जे बिल्डर येता हे गोंयची पंचायत, गोंयची डिपार्टमेंटां, TCP आनी गोंयच्या सरकाराक कशे विकते घेवन आपली इल्लीगल कामां करता हे दाखोवपाक आयज आमी नेरूल ह्या गांवांत येयल्ले आसा। एक कंप्लेंट जी आमी कितली वर्सां फाटीं ह्याच एका बिल्डिंगेचेर मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर घातलेली की एका ल्हानशा वाड्याचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट रस्तो नासतना येता कसो। हे जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमकां तेन्ना कळ्ळें की एक बिल्डिंग जर त्या लेवलची येता जाल्यार ताका 6 मिटरचो 8 मिटरचो अशें रस्त्याची वीज जाय पडटा। आनी तेन्ना आमचो रोहन आसा, रोहनान आमच्या कंप्लेंट घातली ह्या प्रोजेक्टाचेर आनी कंप्लेंट घालून पंचायतींनी कंप्लेंट केले, TCP कंप्लेंट केले, सगळ्याक केले। मागीर इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शन जावन मागीर ह्या प्रोजेक्टाचेर 6 मिटरचो रस्तो ना, ज्या रस्त्याचेर आमी जे उबे आसा 3-3.5 मिटरचो जो रस्तो आसा हो 6 मिटरचो रस्तो आसा म्हणून तेंच्यांनी दाखयला। प्रोपोज रोडाचेर तेंच्यांनी परमिशन घेतला। आयज हायकोर्टाचे डायरेक्टिव्ज आसा, गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टिव्ज आसा की 6 मिटरचो जर एक्झिस्टींग रस्तो ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्टाक थंय परमिशन मेळना। मिनिमम 6 मिटर हो रस्तो जाय आनी तो नासतना तेंच्यांनी ते काम केल्लें, चालू केल्लें। बिल्डिंग 1-2 फ्लोराची तेन्ना जाल्ली ते आसतना तेन्ना मागीर कंप्लेंट आमी घातले तेन्ना ते बंद जाल्ले, तेंचे परमिशना ते रिवोक जाल्ले। आतां अशें जालें की हे ते जाल्या उपरांत मागीर काम कितले वर्सां बंद उरलें। बंद उरल्या उपरांत मागीर TCPन तेंकां परते परमिशन दिलें। जे तेंकां रिवोक केल्ली ऑर्डर आसा पळय ती तेंच्यांनी काडून तेंकां न्यू परमिशन दिलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी काम चालू करचें आनी कंप्लिशन ऑर्डर जर तेंकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी जो रोड येता प्रॉपर्टी कडेन तो रोड तेंच्यांनी 6 मिटरचो ना जाल्यार एज पर गव्हर्मेंट रूल कितें आहा, TCPचे रूल आसा, गव्हर्मेंटाचे रूल आसा, कायद्या प्रमाणे तेंच्यांनी रोड पयलीं करचो आनी मागीर कंप्लिशन ऑर्डराक तेंच्यांनी एप्लाय करचें म्हणून। आतां हे बिल्डिंगेचें काम नॉन स्टॉप चालू आसा। हे भायल्यान बिल्डर येतात आमच्या वाड्याचेर, आमच्या गांवांत आनी आयज कितें दादागिरी करता, खंयच्या लेवलचो फ्रॉड करता, खंयच्या लेवलची इल्लिगेलिटी करता हे तुमकां दाखोवपाक आमी येयल्ले आसा। काल आमचो रोहन ह्याच स्पॉटाचेर येवन, ह्याच सायटीचेर येवन रोहनान लायव्ह व्हिडिओ करून दाखयल्लें आहा की हांगा कशें इल्लिगली काम चलतालें। हांगा आमी जर रावला आमच्या आतां उजव्या सायडीन हांगा एक नाला आसा। ह्या नाला हो हें उदक जे आख्खें गांवचें उदक आसा हें नाल्यांच्यान शेतान वयता। म्हणजे पावस जेन्ना येता तेन्ना गांवांत भरती येवपाक जायना, गांवांत बुट्टी येवपाक जायना, गांवांत फ्लड्स येवपाक जायना म्हणून हे उदकाक लागून आमच्या जाणट्यांनी तेन्ना हे वाट्यो तयार करून दवरलेले, कित्याक गांवांत आमच्या उदक वचपाक जायना म्हणून। आयज होच नाला आसा तो पुरोवन हांगा रोडाची वीज चड आसा अशें दाखोवपाचें षडयंत्र ह्या बिल्डराचें चल्ललें आसा। आनी हे हितून सगळे डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, सगळे जाण इनवॉल्व आसा। आमी कित्याक म्हणटा, कित्याक आयज जर दुसरे डिपार्टमेंट ना जाल्यार पंचायत हितून जर इनवॉल्व नासली जाल्यार हे काम ते बंद करपाचें, आमकां येवपाची गरज पडची नासली, रोहनाक येवपाची गरज पडची नासली। हांव तुमकां ही तेंची एक टॅक्निकल ऑर्डर आसा, ही टॅक्निकल ऑर्डर तेंच्यांनी जी तेंकां दिल्या 2024 दिल्या तेंकां। ही न्यू ऑर्डर म्हणजे तेंकां रिवोक 2021 का 22 तेजें रिवोक जाल्लें, त्या नंतर आतां ही न्यू ऑर्डर दिल्या। भितर तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला की हांव वाचून दाखयता तुमकां। In the view of the show cause notice dated 5/10/2020 and order dated 1/08/2020 and letter dated 7/7/2023 referred at preamble 234 respectively stands withdrawn। म्हणजे जे पयलीं तेंच्यांनी दिल्लें स्टॉप ऑर्डर जी काडलेली ती काडली तेंच्यांनी, विथड्रॉ केली। एंड टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर रिफर्ड एट preamble 1 stands restored। म्हणजे जे टेक्निकल ऑर्डर तेंकां पयलीं दिल्ले ते रिस्टोर केले तेंच्यांनी, म्हणजे ते आसा तशें चालू। तुम्ही पळयतात GNH।